म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणो आमच्या जिवितान आमी कोत्ता वस्तू आनी मागीर त्यो काबार जातात. आतां भुरगीं आसतना आमी म्हणना हितून आमकां सगळें केलेलें जातालें. आमची माय बाय येरां सगळें आमचे पासत कोत्तालीं. पूण तो काळ तसोच उरोना, तो सोंपता आनी मागीर आमी चलोंक लागता, आमचे वस्तूंकी जेवंक लागता, आमी भोंवंक लागता आनी हे भाशेन खूब शिकता. भायर भुरगीं आसलीं की ना आमी म्हणजे पयलें म्हणल्यार किंडरगार्टनाक वता. थंयसर म्हणना हितून तें सोंपलें म्हणटच दुसऱ्या क्लासींत वेता आमी. पयलीं ती 5वी आनी प्रायमरी सॅक्शनान आसता. तें सोंपलें की ना आमची वाड जाता, आमी फुडें वेता. पूण प्रत्येक वाड आमचें सगळें घडटा तेन्ना तें बाकीचें सगळें सोडूंक जाय आनी दुसरें पळय तें पत्करूंक जाय. हे भाशेन आमचेंय जिवीत. आमी ह्या संवसारान आमचें पयण सोंपल्या उपरांत आमी दुसऱ्या फुडल्या जें देवान घडलेलें आसा त्या जिविताक आमी तयार जावंक जाय. खूब पाटी आमी परतून हांगसरूच रावंक सोदतात आनी प्रत्येक ह्या म्हणना हितून वाडट्या आमच्या जिवितान आमचें तशेंच कोत्ता. आनी खूब पाटी आमी जाणटेलीं जाल्लीं आसा पूण भुरगींच कशीं जियेता. भुरग्यांचें जिवीत आमी म्हणना हितून मनोभवांत जिवंक जाय, पूण भुरगीं कशीं जिवंक फावना हें आमी मनांत दवरूंक जाय. आनी आयज आमी पळयता कशे भाशेन देव आमकां सगळें सुचयता आनी दाखयता आनी तो आमचें सगळें कितें करूंक सोदता तें तो जाणो. आमी फकत ताका आजीर जावन सहकार करूंक जाय. पळय पावलो हिंचोत्तान हिंचोर पावलो पळय तो. ताणें केन्नाच चिंतूंक नासलें तो रोमांक पावतलो म्हणून. पूण ह्यो सगळ्यो घडण्यो ताच्या जिवितान घडल्या उपरांत, सगळ्या जाणांक नमस्कार केल्या उपरांत, आद्यो केल्या उपरांत तो मागीर रोमांक येता. आनी रोमांक तो थंयसर कैदी कसो रावता. पूण थंयसर सगळ्या जाणांक तो जेजूची खबर परगट्टा. आनी जेजू ताचें सगळें इतलो भरोन आसलेलो की पवित्र आत्मो ताचें सगळ्यांक ताची जेजूची बरी खबर दिवन तांची काळजां उजवाडावन परिवर्तीत करून जेजूचे ते पाटलावदार जावंक लागले. तुमी जाणात कशे भाशेन हें रोम शार ते सारके दुसऱ्या देवांची पुजा कोत्ताली, पूण कितलीं जाणां थंयसर मारतीर जालेलीं आसा. जेजूच्या नांवा पासत ताणें आपलें जिवीत वारयल्लें आसा. कितलेशे साक्षीदार आसात. तर आमी देवाक दिनवास या. आमकां लागून आमच्या भारतांतूय खूब लोक जेजूक मेळूंक पावतात. आमचे वरवीं, आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी, आमच्या सालींतल्यान आमी देवाक दिनवास या. आनी आयच्या दिसा आमचें जिवीत सगळेंच पवित्र आत्म्याच्या आसल्यान भरोन जिवंक आमी देवा कडेन मागया. त्याच बरोबर सगळ्यां पासत आमी मागया. आमचे हात अशे जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे भितर येता ताका आमी हाजीर जावया आनी आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया. सुस्कार भायर सोडटना हे परी ताच्या जिवितान आनी आत्म्यान बरोवन बापाची उपासना करूंक आमकां आयच्या दिसा कृपा मेळिल्ली आसा. ती कृपेन आमचें जिवीत जिवया. आमेन.